नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सा अनिर्णीत दवरपी अधिसुचोवणे वरवीं केंद्रान बेकायदेशीर मायनिंगाचे सगळे पाप थापला गोंयच्या माथ्यार कारवाय केली ना म्हणून गोंय सरकाराकच थारायला दोशी. पळयात रिपोर्ट. गोंयच्यो कायदेशीर मायनी साल्वार करपा खातीर मिनेर लागले तयारेक, मात अजून सरकाराचे चेकलिस्ट ना. गोंय सरकार फाटी घेता 7 खणीच्यो एनओसी. चवथीचे दीस तातूंतच टेरर अलर्ट. गोंयचे पुलीस एक्स्ट्रा सादूर. गस्त वाडयली. गोंयकारांनी सादूर रावन पुलिसाक करचो आदार. आयजीपीचो उलो. गणपती पावले घरा. डिझेल वाड, गॅस सिलिंडरांचेर मर्यादा आणि रिटेल एफडीआय, सीपीआय आणि आयटकाचो विरोध. बिरेस्ताराच्या भारत बंदाक तेंको. एनडीए आणि दावे मेळून करतले भारत बंद. आणि खेळांत बऱ्यो प्रशिक्षण सुविधा ना म्हूण गोंयच्या एथलीटांची नित्याची परवड. तरीकय पश्चिम विभागीय एथलेटीक मिटांत बरी कामगिरी. ह्या फुडें सगळ्या वाठारांनी सिलेक्शन ट्रायल्स. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या सगळ्या मायनींची एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सा अनिर्णीत दवरपी केंद्र सरकाराचो आदेश पळयल्यार केंद्रान बेकायदेशीर मायनिंगाचे सगळे पाप गोंयच्या माथ्यार थापला. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान भाशा वापरल्या ती उर्मट कशीच दिसता. मंत्रालयान परत परत सांगून पासून बेकायदेशीर मायनिंगाच्या बाबतीत गोंय सरकारान कांयच केलें ना म्हूण हे अधिसुचोवणे वरवीं केंद्रान गोंय सरकाराकच दोशी थारायला. पळयात हो रिपोर्ट. गोंयचे 129 मायनिंग लिजांची एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सा अनिर्णीत दवरपाचो आदेश केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान सोमारा काडलो. गोंयान मायनिंग वाठारांत ज्यो कितें गजाली घडल्यात तांकां केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालय गोंय सरकाराक पुराय जबाबदार थारायता. मायनिंगे वेले डंप बेकायदेशीर पद्दतीन हालयले म्हणूनय ह्या अधिसुचोवणेंत गोंयाकच जबाबदार थारायला. अधिसुचोवणेन कितें म्हणलां पळयात. गोंयच्या मायनिंग वाठारांत पर्यावरण आनी हेर कायदे नेमांच्या बाबतीन घडटा ते बेकायदेशीर गजालींचेर गोंय सरकारा कडेन पत्रवेव्हार करून राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते विशीं कांयच कारवाय केली ना. तेच बरोबर ह्या वेव्हारांत रानां आनी पर्यावरण मंत्रालय सामकें रेक्त आशिल्ले असो दावोय हे अधिसुचोवणेन मंत्रालयान केला. मंत्रालयाचो दावो. गोंयच्या मीन उद्देगांनी केल्ल्या मायनिंगा विशीं पर्यावरण आनी हेर कायदे नेम मोडपी गजालींचेर केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान ते वेळार कारवाय केल्या आनी गोंय सरकाराकय कारवाय करपाक सांगला. स्वताचो स्वार्थ साधून केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान नेम मोडून एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सा दिली असो आरोप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हे पयलींच केला. आतां हे पाप एकामेकाच्या माथ्यार मारपाचो उद्देग सुरू जाल्ल्यान तातूंतल्यान मायनिंगाचें वातावरण निवळ जावचें सोडून चड खदूळ जायत वतलें. गोंयची कायदेशीर मायनिंग परत सुरू करपाचे नजरेन हे लक्षण बऱ्याचें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयच्यो कायदेशीर मायनी साल्वार जावच्यो म्हूण सध्या सगळ्या मिनेरांचे यत्न चल्ल्यात. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया मेरेन मायनीचे कायदेशीर डॉक्युमेंट आनी परवाने पावोवपा खातीर मायनिंग कंपन्यांक केंद्रीय मंत्रालयान 15शीची मुजत दिल्या. मात नेमके खंयचे डॉक्युमेंट दिवचे हाचे चेकलिस्ट दिल्ले ना. इतले मजगती अभयारण्य वाठारांतल्या 7 खणींची एनओसी फाटी घेवपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या. 15 दिसां भितर आमचे जे पळय डॉक्युमेंट आसा ते सगळे आमी परतून सबमीट करूंक जाय. पूण तांच्यांनी कांय अशें चॅकलिस्ट दिवंक ना कसले डॉक्युमेंट सबमीट करूंक जाय ते. पूण आमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळय ते आमी दितलेत. पूण म्हजो फक्त इतको एक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी बेगिना बेगीन ताची तपास करची आनी कितें चुकी जाल्यार त्यो आमकां कळयच्यो जाल्यार आमी ते सारकें करूं येता, नाल्यार ते क्लियर करचे परतून. 7 NOCs have been already cancelled today, revoked today, and he has said also that in the coming days, as soon as they get the order from the Ministry of Environment and Forest revoking the environment clearances, then about 40 to 43 further NOCs will be withdrawn for the mining operations within 10 kilometers. We have given a representation to the Chief Wildlife Warden that all the wildlife clearances that have been issued by him in the past for mining within 10-kilometer area of the wildlife sanctuaries
these NOCs have to be withdrawn in view of the disclosures made in the Shah Commission report. पुणे गव्हर्मेंटान आतां कितें जर डिसिजन घेवचें कितें सॉर्ट आउट करपाक जाय प्रॉब्लेम आनी हांव म्हणना की इल्लिगल स्टार्ट करचें इल्लिगल बंद आमगे थिंगा सपोर्ट आहा इल्लिगल आहा तें बंद आसपाचें पूण लिगल आहा तें म्हूण चालू जावपाक जाय. लोक चवथ फुलयतात तेन्ना आमी ड्युटी सांबाळटात अशें म्हणत गोंयचो पुलीस IGP संजय सिंगान चवथी निमतान पुलिसांची तयारी स्पश्ट केल्या. चवथीच्या दिसांनी चोरांचे चडार पडटा तातूंतच टेरर अलर्ट आशिल्ल्यान पुलीस पयलींच सादूर जाल्यात. सगळ्याक गस्त वाडयल्या. मात गोंयकारांनी सादूर रावन पुलिसांक आदार करचो म्हूण IGPन उलो मारला. मंगळारा सांजे व्हॅल्युएबल्स आसल्यार ते बँक लॉकर्स आसल्यार बँक लॉकर्सांक दवरचें आनीक तशेंच घर सोडून आपल्या नेटीव प्लेसीक म्हणल्यार आपल्या मूळ गांवांक वतना आमकां एक नोटीस दिवची. नोटीस इन द सेन्स पुलीस स्टेशनार इन्फॉर्म केल्यार जाता तांचे घराचो एड्रेस की ते खंय रावतले ते आनीक त्या कितले दीस ते आसचे ना ते. सो आमी रातचो थंय एक रातचो दिसाचो पुलीस डिप्लॉय करून त्या वाठाराक जाता तितले भशेन आमचे परीन तांचे प्रोटेक्शन. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.